पोगो बिल तसेच बिलाच्या संवैधानिकताये प्रमाण नीज गोंयकार कोण या विशयाचेर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आनी आरजीचे खासदार विरेश बोरकारान लोकांकडल्यान सुचोवण्यो येवपाक दारां उक्तीं केल्यात। हेर आमदार आनी लोकांक लेगीत ह्या बिलाची प्रत पावयल्या। विधानसभेच्या दर एका सत्रांत गोंयकारांचेर चर्चा जायत आसता, मात आतां नीज गोंयकार कोण हें स्पश्ट जावपाक जाय अशें मनोज परबान सांगलें। गजालींचेर आमी उलयतात। पोगो बिल ऑलरेडी आमी सगळ्यांक दिल्लें आसा, सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी व्हरून आमच्या प्रत्येक आमदारा कडेन दिल्लें आसा, फिजिकली तेंच्या ऑफिसान व्हरून दिल्लें आसा। थोडे आमदार मेळ्ळे तेन्ना थोडे आमदार मेळोंक नासले। सो आमच्या कडल्यान आमी सगळ्यांक अपील केला, तांकां बिलाची कॉपी धाडल्या। विरेशान तेंचो वॉट्सॅप ग्रुपार तेजेर PDF कॉपी धाडल्या तांकां आनी वाचपाकूय सांगलां की हें बिल तुमी वाचून तुमच्या कडल्यानूय कितें सजेशन आसा तें कळपाक जाय। जर आमी इतलेंच म्हणटा, जर पोगो बिल तुमकां मान्य ना, जर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें बिल तुमकां मान्य जाल्यार तुमी बिल कितें तरी करपाचें। तुमच्या सायडीसून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो तुमी सांगपाचो। आमी एंटी नॅशनल आसा, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल जर आमी आसा जाल्यार तुमी कॉन्स्टिट्युशनल कशें आहा तें तुमी लोकांक प्रूव करपाचें, इतलेंच आमी मागणी करता। ते स्पिकरा कडेन आयज विरेश उलयतलो, आमी पळयतले की आमचें तें टेबल जाता काय ना तें आमी प्रेशर हाडटले तें टेबल करपाक। कित्याक हो एक मुद्दो मेन आसा, कित्याक ह्या मुद्द्याचेर सगळे जाण उलयतात गोंयकार गोंयकार म्हणून, पूण गोंयकार कोण तो डिफायन करिनात। ते गव्हर्नर स्पीच जावं नाजाल्यार बजेट स्पीच जावं फक्त गोंयकाराचे गजाली करता, पूण जो मेरेन गोंयकार कोण तो डिफायन जायना तो मेरेन म्हाका दिसना की बाकी तरी कितें आसतालें तेका चड कितें तरी वेटेज आसतली म्हणून।